सरकार राज्याची आर्थिक परिस्थिती हाताळपाक फेल. कॅगाच्या रिपोर्टात सरकाराचो कारभार उक्ताडार. काँग्रेसीन सरकाराचेर काढलो फोग. म्हादय प्रश्नाचेर कर्नाटक सरकाराचे प्रतिनिधी मेळपाक सोदता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक केस लवादा कडेन आसा. थंयच कितें ते निकाल लागूनी पार्सेकारान तांकां मेळप टाळ्ळें. गोंयकार मनयतात भाव भयणीचे नातें घटमूट करपी रक्षाबंधन. भयणीक राखची म्हूण भावाक उगडास. घराघरांनी रक्षाबंधनाची उमेद. पळयात रक्षाबंधन. कसिनो मांडवींतल्यान हालोवपाचेर बीजेपी सरकाराची 3 पानां. डेडलायन 31 मार्च 2016. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार सोदता सुवात. कसिनोवाल्यांक दुखोवपाचें ना. आरटीओचेर विजिलन्साच्यो धाडीचेर धाडी. पणजे डायरेक्टराचे कचेरेत एसीबीन लांच घेतना प्युनाक धरलो रंगे हात. दत्ताराम उर्फ दामू गावडेकडच्यान 1 लाख जप्त. सरकार राज्याची आर्थिक परिस्थिती हाताळपाक फेल गेला. विधानसभा अधिवेशनात मांडिल्ल्या कॅगाच्या रिपोर्टात सरकाराचो सगळो कारभार उक्ताडार आयला म्हणून काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काढलो. सरकारान शिस्तीन पयशांचो वेव्हार करपाक जाय अशेंय कॅगान आपल्या रिपोर्टात म्हळां म्हूण काँग्रेसीच्या यतीश नायकान सांगलें. सरकार पर्यटन क्षेत्रांत नव्यो नव्यो येवजण्यो हाडपाचें उतर दिता. मात सरकारान सर्वसमावेशक पर्यटन पॉलिसी थारायल्ली ना म्हूण यतीशान सरकाराचेर टिका केली. कसिनो मरिनाचेरूय काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काढलो. सीएजीच्या रिपोर्टात व्हेरी सिरियस फायंडिंग्स आसा, नोटवर्थी फायंडिंग्स आसा. आनी ही फायंडिंग्स जर आमी वाचली आनी जाणून घेतली जाल्यार वी विल रियलायज दॅट द फायनान्सीस ऑफ द स्टेट have not been managed appropriately by the government. As a result of increase of revenue deficit of 137 crore and net capital expenditure of 66 crore, an increase in net loans and advances disbursed 2 crore over previous year. The CAG has pointed out that the state has to be disciplined while dealing, the state administration has to be disciplined while dealing with the financial aspects. Take the concept of marinas. मरिनाचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो कॉन्सेप्ट सरकारान सांगले की आमी 2 कडे इंट्रोड्यूस करूंक सोदता. नावशी आनी सांकवाळ दोनूय पंचायतींनी ओपोज केला, ग्रामसभेनी ओपोज केला, रापणकार आनी सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन सगळे क्रॉस सेक्शनान ओपोज केला. इतले आसून बीजेपीचे राज्य सरकार ताजेर आमी हे अबेंडन केला हें उलयना. गोंयकारपण पळोवपाक, युनीक आयडेंटिटी पळोवपाक, हेंच पळोवपाक गोंयांत ट्युरिस्ट येता. आनी तेच जर तुमी नश्ट करूंक लागले जाल्यार गोंयची ट्युरिजम इंडस्ट्री ही तुमच्या आयडिया खातीर, मरिना आनी हेर तुमच्यो आयडिया ज्यो आसा, सी प्लेन्स आनी कितें, तुमच्या ह्या आयडिया खातीर गोंयची ट्युरिजम इंडस्ट्री नश्ट जातली. त्या सरकारान एक टुरिजम पॉलिसी कॉन्सेप्च्युअलायज करपाक फेल जाल्या. एक पार्टिसिपेटिवली ड्रॉन टुरिजम पॉलिसी which will address the issues of tourism to bring about sustainable and Goa-centric tourism. The government and the tourism department have miserably failed. ताजी जी वायब्रेशन्स आणि जी ताजी मुवमेंट्स असता emanating out of the vehicle, that will adversely affect the fish catch. म्हादय प्रश्नाचेर कर्नाटक सरकाराचे प्रतिनिधी गोंयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक मेळपाक सोदताले. म्हादयची केस ट्रिब्युनला कडेन आसा आनी थंयच कितें तो निर्णय लागूनी अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान तांकां मेळपाचें टाळ्ळें. पार्सेकारान ही गजाल मिडियाक सांगली. कर्नाटक सरकार खंय लवादा भायर केस मिटोवपाचो यत्न करता. ट्रिब्युनलाक कितें तो निर्णय घेवनी. गोंयच्यान कर्नाटकांत वचपी गाडयांक ह्या फुडें आतां कसलोच भंय ना म्हूण पार्सेकार उलयलो. कर्नाटकांतले लोक ह्या फुडें कांय करचे ना हाची काळजी घेता अशें उतर कर्नाटकान दिलां.
ना मदेचेरूय कांय विशय आयलो ना. I was expecting something from him, but he did not bring it. So why I should? Because I knew that the previous day all party delegation from Karnataka had gone. त्यामुळे म्हटले आमकां निश्चित कितें तरी आसतलें हेजे कडल्यान पंचखाद्य. I have not heard. In fact, तांचो सगळ्या पद्दतीन प्रयत्न चलता. काल म्हजे कडेन ते येवपाचे आसले, येवंक सोदताले. हांवें म्हटलें पळय, द मॅटर इज बिफोर द ट्रायब्युनल. इट इज पॉयंटलेस डिस्कसिंग द मॅटर आउटसायड. It has been pending over there, and now luckily it has taken momentum. And so let the things come out. Then we'll let try. How safe are our vehicles for going to buses? म्हाका दिसना आनीक आजनेरी करत अशें. आनी केल्ली आजनेरी ही गजाल आसा. They have assured us that things will not be repeated. आयज रक्षाबंधन. भावाक राखी बांदून भयण भावाचें नातें घटमूट करपाचो हो दीस. भयणीक राखची म्हूण भावाक याद करून दिवपाचो दीस. भयणीक राखपाचें भावाचें उतर हे राखयेन आनीक घटमूट जाता. ही परब घराघरांनी मनयतात. तशेंच शाळा, कॉलेजी, ऑफिसां आनी संस्था पांवड्यारय ही परब मनयतात. पळयात रक्षाबंधन. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे. हॉर्टिकल्चर महामंडळ कांदो 40 रुपया किल विकतले. हॉर्टिकल्चराच्या मोबायल व्हॅनींनी तातले तातूंत सवाय भितर कांदो मेळटलो म्हूण हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो चेअरमॅन किरण कांदोळकरान सांगलां. सांजे 4 ते 6 मजगतीं कांदो मेळटलो. सोमारा सावन 8 बस स्टँडांचेर 40 रुपया किलान कांदो विकतले. सध्या कांद्याक उजो पेटला आनी बाजारांत कांदो 70 ते 80 रुपया किलो तेंकला. परिस्थिती जाग्यार ये मेरेन हॉर्टिकल्चर व्हॅनींनी कांदो विकतले. घेवया एक विराम.